लोकशायेची बुनयाद म्हळ्यार पंचायत संस्था. पंचायतीक मुखार व्हरपा खातीर तशेंच उदरगतीच्या मळार सक्षम करपा खातीर केंद्र सरकाराच्यो कितलेशेच येवजणे आसात. देशांतलीं चडशीं राज्यां केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो फायदो घेतात. मात गोंय सरकारान 2015-16 वर्सा खातीर एकूय येवजणेचो फायदो घेतिल्लो ना, असो आरोप गोंय फॉरवर्डाचो साळगांवचो आमदार आदलो मंत्री जयेश साळगांवकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. ते अवेल करपाक लागून प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटाक पावर्स दिल्ले आसा आनी प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटान ते वचून स्किमीचो फायदो घेवचो अशें तेंचे प्रयत्न आसा, अशें नरेंद्र तोमर आपल्या रिप्लायान सांगता. रिप्लायान तो फुडें एक स्टेटमेंट दवरता आनी तो स्टेटमेंट सांगता की देर आर 29 पॉयंट्स, 29 पॉयंट्स आसा. हे 29 पॉयंट्स खंयच्या खंयच्या राज्यांनी कितलो हेजो फायदो घेतलेलो आसा तो. वेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट्स लायक एग्रीकल्चर, इन्क्लुडींग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एनिमल हजबंड्री आसा, फिशरीज आसा, मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आसा, मायनर इरिगेशन आसा, मागीर खादी विलेज आसा, नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी सोर्स आसा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ड्रिंकींग वॉटर, अशे सगळे मेळून लायब्ररीज आसा भितर, मार्केट एंड फेर्स जे आमी ऑर्गनायज करता, रुरल हावजींग आसा भितर, कल्वर्ट्स आसा, अशे म्हणजे टोटल 29 पॉयंट्स. आतां हे 29 पॉयंट्स प्रत्येक राज्यान हेजो कितलो फायदो घेतला पळय हेजे तेंच्यांनी हांगासर कंप्लीट तेंच्यांनी डिटेल्स दिलेले आसा. आतां देर आर BJP रूल्ड स्टेट्स, देर आर 8 हितून दाखयला की 8 BJP रूल्ड स्टेट्स आसा हू हॅव एवेल्ड more than 17 of these subjects. Some have even touched 27, 28. पण थोडे स्टेट्स आसा हू हॅव एवेल्ड फुलस्ट 29 पॉयंट्सचे 29 पॉयंट्स तेंच्यांनी घेतलेले आसा. लायक केरला, कर्नाटका और नेबरिंग स्टेट कर्नाटका, मागीर सिक्कीम सारखे राज्य, नॉर्थ इस्टचे थोडे राज्य, हेंच्यांनी 29 पॉयंट्स डिवॉल्व केल्ले आसा, पंचायतींक दिल्ले आसा, स्किम्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो पंचायती पर्यंत पावयल्ल्यो आसा. आतां हितून आमकां कळपाक जाय आनी आमच्या प्रत्येक गोंयकारांक कळपाक जाय की वॉट इज गोवा डुईंग इन दीस रिगार्ड आनी गोंयान खंयसर पर्यंत ह्या सेंट्रल स्किमीचो फायदो घेतलेलो आसा. आतां दीस तेंच्यांनी केल्ले आसा सेंट्रल स्कीम समज घेतल्या जाल्यार येस म्हणून घातलेलो आसा, वाय घातलेलो आसा, आनी समज सेंट्रल स्कीम जर घेवंक ना जाल्यार एन घातलेलो आसा, नो म्हणून. तर गोवा स्पेशली हांवें हांगासर मार्क केल्लेले आसा पळय, नॉट अ सिंगल स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम इज इम्प्लिमेंटेड इन गोवा. गोंयच्या सरकारान एक स्किमीचो फायदो गोवा गव्हर्मेंटाक करून दिलेलो ना. नॉट अ सिंगल स्कीम. 29 स्किमां पैकी एक स्कीम गोवा गव्हर्मेंट राबयना. आनी फायनली इम्प्लिमेंटेशन द टोटल ऑफ द सब्जेक्ट्स, एवरीबडी इज अबाव 17, गोवा इज नील, 0. तर इतलो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पैसो जो दवरलेलो आसा सामान्य मनशाक लागून आमच्यो 191 पंचायत्स आनी तितून भितर थोड्यो पंचायत्स कंबायन ऑफ 2 विलेजीस सम प्लेसीस. सर मोर दॅन 200-300 पंचायत्स अश्यो 200-250 सुमार पंचायती आसा ज्यो कंप्रायज ऑफ 193 पंचायत्स, 193 पंचायत्स. हांकां ह्यो स्किमी आजून पावूंक ना. आनी वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग इन दीस रिगार्ड? द मिनिमम ह्या गव्हर्मेंटान कितें करपाक जातालें इज DPC जी आसली, डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी, ती तरी एक्टिवेट करपाक जाय आसली. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीचो एक मेजर रोल आसा. इवन इफ यू फॉर्म दिस डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी, सेंट्रल स्कीम ज्यो आसा पळय तेज्या मार्फत तुका इट इज अ व्हेहिकल कायंड ऑफ. प्रत्येक विलेज पंचायत एक प्लॅन कॉन्सोलिडेट करून जिल्हा पंचायतीक धाडटा. जिल्हा पंचायत चेअरमॅन इज एम्पावर्ड टू इवन प्लॅन इन द एरिया इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ चीफ मिनिस्टर. हांव जेन्ना जिल्हा पंचायत चेअरपर्सन आसलो पळय, आय हॅड इनिशिएटेड दीस प्रोसेस. आनी हो प्रोसेस इनिशिएट करून आमी पंचायती कडल्यान प्लॅन मागिल्ले. पंचायती कडल्यान प्लॅन आमकां थोड्या पंचायती कडल्यान प्लॅन येयल्ले, थोड्या पंचायतीन धाडून नासले, पूण मॅक्झिमम प्लॅन्स आमकां येयलेले. मॅक्झिमम प्लॅन्स येवन आय हॅड कंडक्टेड सेवरल मिटिंग्स. विष्णू वाघ, रोहन खंवटे ह्या मिटिंगेक प्रेजेंट रावल्ले. आनी फुडें आमकां रिस्पॉन्स दिवपाचो सोड, आमकां स्टाफ सुद्दां गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रोवायड जावंक ना. तर स्टाफ दिना, तुमी हे सगळे वचून सर्वे करपाक जाय, वा प्लॅन्स कन्सोलिडेट करून एक प्लॅन करपाक जाय पळय, हे प्लॅन करपाक सुद्दां गव्हर्मेंटान केन्ना आमकां सपोर्ट करूंक ना. आनी ह्या वर्सा तर अशें जालां की बोथ द सायड्स ऑफ जिल्हा पंचायत, नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, बींग विथ द रुलींग पार्टी, हॅव नॉट इवन अटेम्प्टेड टू गो फॉर द DPC जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी. फाटले फायनान्स कमिशन गोंयान येयल्लें तांकां दाखोवपाक लागून